गोवा फॉरवर्डाचो शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकार मंत्रीपद शेणल्या उपरांत आतां चड एक्टीव दिसना, पूण आतां मात ताणें वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां. फुडें कितें जाता तें जावं तो म्हणटा, पूण खंयच्या पक्षाच्या तिकेटीर आनी कशें तें मात तो 2 दिसांनी जाहीर करतलो. खंय पक्षांतरीची ही नवी देख तर न्हू. आमी सदांच लोकां मदींच आसा, संभ्रम पडपाची गरज ना. तर सद्या तरी हांव प्रेझेंट MLA आसा, त्या दृश्टीन हांवें निवडणूक लडोवप हें क्रमप्राप्त ठरता आनी त्या दृश्टीन येणाऱ्या 2 दिसान हांव म्हाजी भुमिका स्पश्ट करतलो. पूण इलेक्शनाक रावतलो हांव. आतां खंयच्या पार्टीचेर किंवा कसो रावतलो किंवा अपक्ष रावतलो हे 2 दिसां भितर म्हजी भुमिका स्पश्ट जातली. निवडणूक तारीख ऑलरेडी जाहीर जालेली आहे. इतको उशीर कित्याक लागलो तुमकां? तुमी प्रेझेंट आमदारूय आसात सध्या. ना, हांव सगळे मुहूर्त पळोवन सगळें करता. थोड्यो गोश्टी मुहूर्त पळोवन करच्यो पडटा आनी त्या दृश्टीन म्हाका मुहूर्त जावंक नासलो आनी ह्या 2 दिसां नंतर म्हाका तो मुहूर्त सापडला. त्या कारणान ह्या 2 दिसां भितर हांव कितें तो निर्णय घेता, पूण रावतलो हें निश्चित. गोवा फॉरवर्डचे सध्या हांगा निशाणी ना. विजय सरदेसायान खंय तरी तुमचो घात केलो अशें तुमकां म्हणपाचें आसा? ना, अजिबात ना. हांव कोणाकूच दोश दिना किंवा काय म्हाजो तो स्वभावूय ना. एक म्हणजे हांव जो ह्या राजकारणान येयला तो स्वताच्या हिमतीचेर येयल्लो आसा आनी आमची स्वताची व्यक्तिशः जी मतां आहा त्या मतांचेर हांव येयल्लो आसा आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो तेंको आसलो म्हाका. पूण आमचे भाव उदय पालयेकार आसले जे आज दिवंगत जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जी कामां केल्या हेज्या पयलीं आमी 20 वर्सां पासून राजकारणान आसा आनी त्या दृश्टीन आमी जी कामां केल्या आज लोकां मदीं हांव सुद्दां जेन्ना येवन मंत्री जालो बाब मनोहर पर्रीकारान म्हजेर विश्वास दाखयलो आनी त्या विश्वासाक पात्र जावपाचो हांवें सदांच प्रयत्न केल्लो आसा. आज इतकी कामां हांवें केल्ली आसा शिवोली मतदारसंघान, विकास जो केल्लो आसा तो केवळ एक उद्दिश्ट नदरे समोर दवरून की ह्या मतदारसंघाची सेवा करप आनी त्या दृश्टीन केन्नाच म्हाजे कडल्यान अशें वायट कितें कांय घडोवंक ना जे मतदारसंघाच्या अहिताक कारणीभूत जातले. अशें सदांच एक ह्या मतदारसंघाचें हीत नदरे समोर दवरून हांवें म्हाजें काम करपाचो प्रयत्न केला आनी आजूय म्हाज्या सगळ्या मतदारसंघान जे प्रामाणीक आमचे मतदार आसात तेंचो म्हाका सपोर्ट आसा.